आमचो वांगडी आमचो एक धडाडेचो काँग्रेसीचो वावरपी बाब जना भंडारी आयज मुद्दाम आमकां एसेंब्लीन मेळपाक येयलेलो आसा. तसोच म्हाका जालो, बाकीचे सगळे आमदारां कडेन मेळ्ळो आसा आनी ज्या प्रमाणे तेजें कार्य चल्लां आयज काणकोणा आनी ज्या प्रमाणे तो वावर करपाक लागलेलो आसा काणकोणा तशें आख्खे गोंयभर आयज तो मुद्दाम आपले प्रपोजल घेवन येयलेले काणकोणचे स्पेशली काणकोणकाराक जे थंय इफेक्ट जावपाक लागलेले आसा अशें तेणें कांय ना म्हणलें 21 पॉयंट फोकस एरिया ऑफ काणकोण हो तेणें प्रपोजल पयलीं आमदाराकूय दिल्लो आसा थंयसरलो, बाकीच्यांकूय सांगलेलो आसा. हेजे भितर सगळे तेणें कवर केल्ले आसा. वॉटर सप्लायचे, पावराचे, रोड सेफ्टी, हेल्थ अशे डिपार्टमेंट कितलेशे लॅक आसा. एड्युकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर हो सगळो विशय आसा. आनी आयज थंयसर काणकोणा जे डेव्हलपमेंट जावना आनी जो स्थानीक आमदार आसा ताका म्हाका दिसता जे प्रपोजल जेन्ना भंडारीन दिलेलो आसा तो ताणें कन्सिडर करून बेगीनचे बेगीन हे सगळे थंयसर इम्प्लिमेंट करपाक लागून फुडाकार घेवचो. जेन्ना भंडारी आमच्या काँग्रेसीचो बरो वावरपी ज्या प्रमाणे तो कार्य करता म्हाका दिसता तो सगळे ह्या डिपार्टमेंटा कडेन स्वता फॉलोअप करपाक लागले. सगळे डिपार्टमेंटान तेणें फायली केल्ली आसा. जो प्रपोजल आसा सगळो प्रपोजल ताणें रेडी केलेलो आसा. फक्त हे गव्हर्मेंटान हो क्लियर करून ते काणकोणकाराक हेचो फायदो करून दिवचो म्हणून दिसा पळयतात ह्या तेजे कॅबिनाक जे चेंबर आसा ते वेगवेगळे मिनिस्टरां तो आपोवन हाडटा. तुमी आयकल्ले हेल्थ मिनिस्टर आपोवन हाडलो, पावर मिनिस्टर आपोवन हाडलो. बट जेन्ना मिनिस्टर आपयलो तेणें हे प्रपोजल तेजे दोळ्या मुखार दवरपा जाय. ह्या आमदारा कडेन प्रपोजलच ना. त्या लोकल ऑफिसर पळय काणकोणचे जे आसा सावथ गोवाचे येई जेई तेंचे प्रपोजल आसा तेमी ते ह्या मिनिस्टराक पावोवपा जाय. तेमी पावयल ना, कांयच पावयल ना. त्या वेळार मिनिस्टरान सांगलें अरे वा तुजें प्रपोजल येयलें जाल्यार आपूण कशें काम करूं काय म्हण. तुमी सांगात जेन्ना तुवें प्रपोजल मिनिस्टरा पावना, कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ऑथॉरिटी पावना, ऑफिसरां पावना तर कशें काम करतले. आमी विजन काणकोण हें केल्लें डॉक्युमेंटेशन करपाक ठरयलें. त्या मिटिंगेक म्हाका आपयलो. ताका हांवें पळय सगळी डिमांड जे काणकोण रिलेटेड इश्यू आसात, प्रॉब्लेम्स आसात, डिफिकल्टीज आसात, जावं ते न्यू प्रोजेक्ट जावं मेंटेनन्स जावं रिपेर जावं आनी कसले वेगवेगळे आसा रिलेटेड आसात. काणकोण हो ट्युरिजम बेल्टाचो भाग. मोस्टली ट्युरिजम थंय प्रमोट करपाक आमी वेगवेगळे डिपार्टमेंटाक कॉन्टेक्ट करतात. पण तसले खुबशे अशे विशय आसात हे ताका नजरे हांड दिवन तेजे हाती दिवन पसून रेडी तेजे कलेक्शनार कोणाक सांगपा जालो ह्या विशयाचेर हे अभ्यास करचो जेजे कितें रिजल्ट दाखोवपा जाय आसलें. पण ताका पयचे मिनिस्टरान सांगलें तांकां तुजे कडच्यान आमकां प्रपोजल येना आनी आमी तुज्या ऑफिसराचेर आपूण काम कशें करता म्हण. ह्या आमदाराक सांगूंक सोदता तूं जेन्ना मिनिस्टराक कॅबिना आपयता तेन्ना तुजें प्रपोजल तांचे फुड्यान पावय. तुमचे अधिकारी आसा पळय ते ठरावे अधिकारी आसा पळय ते वेगवेगळे इलेक्ट्रिसिटी जावं पावर जावं रोड्स तुमी तांकां सांग प्रपोजल तयार करपा लाय आनी मागीर मिनिस्टर आपय. कॅबिना आसा म्हण तूं कॅबिन मेळ्ळा म्हण बेश्टे तांकां लोकां मिनिस्टरां आपोवप, बेश्टे त्या ऑफिसरांक आपोवप. तूं अभ्यास कर, तूं तयारी कर, तूं पयलीं रिपोर्ट तयार कर, तुका कितें जाय तें. तूंच अनमीन तुकाच कांय खबर ना तुजें काणकोण मतदारसंघात कितें जाय तें, कसले प्रॉब्लेम आसा ते. आज मेजर तुजें ताजो फक्त स्वताचो विकास काणकोण दुर्लक्ष केले वयता अशें शुअर न्ही. आज सांग म्हाका 100 दिसांक काणकोणाक नांवांतले बरें काम कितें केल्लें दाखय. आमी फाल्यां रस्त्या लागून बोवाळ मारलो, लायटी लागून बोवाळ मारता. लायट तुमी वचून पळयात बेश्टे कितें जावं वयता ती. उदका लागून आज उदक थंय डॅम भरले आसा उदक सारकें मेळना. हॉस्पिटला सारकी सारकें ट्रिटमेंट मेळना. एज्युकेशनाची परिस्थिती वायट आसा. आज एके शाळेक स्कुलाक बसी जाल्यार मेळटात पण बाकीची स्कुलां त्या शाळेक बस मेळनात. ते वयले आडोवन दवरता. फक्त कितें हेजें काम चल्लें त्या स्वताचो विकास, शाळेचो विकास, मंडळाचो विकास, अंधभक्ताचो विकास जालें आनी लोकांले ट्रान्सफर करपाच्यो, लोकांक ट्रान्सफर हाडोवपाच्यो. बस स्टँडाचोय कितें तरी विशय आसलो न्ही तो पत्रे बित्रे कितें उडोवन गेले बस स्टँडाचो. बस स्टॉप आसा पळय, बस शेल्टर आसा पळय, फाटल्या पाग ते रूफ नासलें. आमी बोवाळ मान आमी थंय चुट्टां घालन तेजी नजरे आनी तरी थंय पत्रे घातल्यात. आज त्या भशेन परिस्थिती आसा अशी आसा. आज त्या भशेन लागून हांकां रेवेन्यू येता, बसीचो रेवेन्यू येता, शॉपकिपर्सांक रेवेन्यू येता, ते पे पार्किंगाक रेवेन्यू येता. पण तेजी मेंटेनन्स झिरो, कसलोच मेंटेनन्स ना. एक पेंटींग आसता. 2004 हो बस स्टँड बांदलो विजय पै खोताच्या स्वप्नांतल्यान मनोहर पर्रीकर भाईन हो आमचो सर्गी CM तेणी इनॉग्रेट केल्लो आनी तेणी त्या वेळार सांगलें भाशणाक तेज्या एवरी इयर हेजें मेंटेनन्स जातलें, एवरी इयर पेंटींग जातलें, क्लिनींग आसतलें. आज ते हेजी वचून हेजी बस स्टँडाची परिस्थिती पळयात. एक टॉयलेट सारकें ना, एक वॉशिंग बेसीन सारकें ना. ही अशी परिस्थिती आसा. तुम्ही काणकोणा एक पावट वचात, विजीट करात आनी पळयात परिस्थिती कितें आसा ती. तूं म्हणटा आपूण स्पिकराल्या सगळीं काम करतलो. कसलीं कामां
आतां सांगता एक ऑपॉर्च्युनिटी तुज्यान समज जायना म्हाका सांग, हांव हाडटा प्रपोजल कर, आमी करया काम, बरोबर डेव्हलपमेंट करया, पण करया, पण लोकांक फटोवपा नाका, शो ऑफ करपा नाका, देखावू नाका, रियलिटी. आता हे तुम्ही प्रपोजल हाडले ते काय करता? एलपी लिडर आमी दाखयल्ले आसा. हांव समजलो कित्याक ह्या 10 दिसांक कितें आमगे डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून. पण काल जेन्ना पळय सुदीन ढवळीकर आमचो मिनिस्टर आसा, पावर मिनिस्टर सांगतरे म्हाका कळ्ळें हो हांव कांय हाडना म्हण, हो बेश्टे येता गाडयेर. तुमकां अशें म्हणणें आसा की स्वताचोच विकास जालो हांव असो सगळो दिसता. विकास तुम आज आमचे कितल्याशा स्कुलांनी बसी जाय, बसी दिनात, पण तेजी स्कुलाक बसी मेळटात. तुम्ही तुमचे हे डिमांड्स आहात ते स्पिकराकडे किती दिना? हे पळय दिला, प्रूफ आसा, लेटर केला, कवरिंग लेटर लावन हे फूल सगळे डिमांड काणकोण पळय कितें कितें जाय, कितें कितें न्यू प्रोजेक्ट्स, मेंटेनन्स, रिपेर्स, सगळे A to Z. डिफिकल्टीज, बस स्टँडाची डिफिकल्टी कितें आसात, हॉस्पिटल इश्यूज कितें आसा, सगळें हॉस्पिटल कितें डॉक्टर्स जाय, स्टाफ जाय, सगळें दिला. संकल्प बाब ते म्हणतात की ते तुमच्याकडे दितले, पण जेन्ना आता तुम्ही असेंब्लीत मांडटा ते कितें करतले? पळय एसेंब्लीन मांडपाक सद्या ते आयज लास्ट डे आमचो एसेंब्लीचो, की बट हो जो विशय आसा पळय तो म्हाका सगळो एक्सप्लेन केलेलो आसा जनान, आनी म्हाका दिसता की हो विशय तेंचो स्थानीक आमदार म्हाका दिसता हो घेवन फुडें गेला काय वचना आमकां खबर ना, बट वचना जाल्यार फुडें आमी हो विशय घेवन आमी एसेंब्लीन मांडपाची आमची फूल तयारी दवरलेली आसा.